हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर मी सकाळची जाल्यार 11 सुमार आता आणि आयज संडे न्ही, तर हॉबी आसा घरा कडेन आणि आमी दोगूय जाण वेट करता नुस्तेकाराक. नुस्तेकार म्हळ्यार एक्चुअली कितें जालें, आमी भितर टी व्ही पळयताले दोगांय. आयज संडे न्ही, रिलॅक्स अशें मुडार. तर टी व्ही पळयताले नुस्तेकार. केन्ना सकयल गेलो कळत ना आमकां. मागीर आवाज आयलो थंय पावतकीर आमी भायर येता म्हळ्यार तो सकयल गेला. आतां तो सकयल सगळ्याक सेल करून मागीर येतलो परत ह्या वाटेन रिटर्न. तर ताकाच लागून वेट करता. पोवा सांग सर माजर आनी दोगांय कितें करता. हो गेला न्ही भायर, ताजे वांगडा माजर बी गेला. पळय पळय हांगासर आनी ते बीन आसा थंय दोगांय कितें करता. हो गेला न्ही, नुस्तेकाराचो आवाज आयकून ते बीन गेला भायर. आणि पावसान भायर काळोख केला सारको. हे सायडीचें मातशें निवळ आसा, बट ह्या सायडीन सकयल सगळो काळोख केला. हॅलो, खंय रे तूं? झाडान दिसत ना. खंय नुस्तेकार खंय पावलो? आनी तें खंय रे? ए यो गो यो घे यो बेगीन यो. आवाज आनी आयकून बरें धांवट. पळय 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 यो यो. खंय गेल्ले? आं खंय भोंवपाक गेल्ले? बच्चा पार्टी खंय गो? आं तूं गेल म्हण गेल्लेस तूं ते सायडीन. खंय गेल्ली दोगांय नुस्तें हाडपा? हय नुस्तें हाडपा गेल्ली? पात्रांव गो हे पळय रे येता परत. तर सकाळी न्ही मातसो पावस पडलेलो. आतां मातशें निवळशें जाल्लें, म्हळ्यार वत टायप येयल्लें उदक. परत दमटी जाला आनी हे सायडीच्यान सगळो काळोख जाला. पळोवया पावस येता काय वत येता तें. आनी आयज संडे नुस्तेकाराचें वेट करता. हो भायर पासय मारता नुस्तेकार. परत असो गेलो न्ही जाल्यार नुस्तें ना, डायरेक्ट मार्केटार वचपाचें मागीर. पावस पडपा लागलो बारीक. हय पळय. चला तर पळोवया नुस्तेकार कितें हाडटा तो. कितें जालें? पात्रांवान आनी नुस्तें घेवना? घेवना नुस्तें? ना तुका दिल्ली न्ही गो नुस्तेकारान? आं तर आमी नुस्तेकाराचें वेट करून करून नुस्तेकार येयलो, बट नुस्तेकारान नुस्तें कांय हाडूना. आशिल्ले धडयारे आनी तिसऱ्यो आमी घेवना. तर आतां हेका म्हटल्यार मार्केटां वचून पळय म्हणून कितें नुस्तें. रेनकोट आसा मरे. तर हो म्हाका आपयतालो मार्केटान. हांवें येना म्हणलें. आतां म्हळ्यार म्हाका इल्लेशें कितें शूट करून हाडटालें हाड म्हटलां. नुस्तें आपण हाडपा ना पयलं. कांयच कॉन्ट्रिब्युशनच ना हें केलें. पळोवया कितें नुस्तें घेवन येता, कितें हाडटा तें. मागीर सांजचे परत मार्केटां वचूं जाय. बाय बाय. खूब दिसांनी आमी संडे मार्केटार येयला. बेगीन येयल्ले कारणान कांयच गर्दी ना, मातशी बीन गर्दी ना. ऑरेंज नहीं थे, माल्टा है वो. माल्टा है ना? ये आएगा खट्टा आएगा. कैसा किलो? 100 रुपये लगा था. सॉफ्ट वाला मत डालो. हाँ पपाया सर.
कितले घेत ग? कश्मीर घेता बेजकडे बरी आसता. मार्केटांनी वचून आयली आमी. संडे न्ही आयज मार्केटान वचपाचें आशिल्लें. पण तुमकां तर खबरूच आसा एवरी संडे आमी मार्केटान वता वेजिटेबल शॉपिंग करपाक. लास्ट संडे वचून आशिल्ली कित्याक की कंटिन्युअस पावस पडटालो. पावसाक वचपाक बेजार आनी गेली जाल्यार भाजी बिजी कितें आसा पळय न्हू ती तसलीच मेळटा. म्हणल्यार तुमकां खबर आसा न्हू कोथमीर बिथमीर सामकी पिड्ड्यार जाल्ली अशी आसता. पिड्ड्यार जाल्ली इन सेन्स पावसान ती भिजली की भुरभुरता न्ही सगळी भाजी बिजी ताका लागून वचून आशिल्ली. तर ह्याही संडेक आतां सकाळच्यान आशिल्लो मातसो पावस मदीं थांबतालो मदीं येतालो अशें करून. तर 2 दिन जाले की ना हो म्हणपाक लागलो पावस मातसो आसोड जालो आसतनाच आमी न्ही मार्केटान वचून येवया म्हणून. मागीर एकदां पावस येयलो की आमीय बी भिजता आनी ते कांय शॉपिंगूय करपाक मेळना कांय ना. सत्री घेवन आनी मागीर ते म्हागेले सत्रेन तूं भिजता तुगेले सत्रेन हांव भिजता तसलें सगळें नाटक जाता. ताका लागून हो म्हणपाक लागलो बेगीन पावस नासतना वचून येवया म्हणून. आनी आमी वचून बी येयलीं. आनी एक्चुली न्ही बरें जालें बेगीन वचून येयली ती. तुमकां पावस दाखयता. आतां आमी घरा कडेन आसा. पावस 5:15 सुमार जाली आनीक आतां भायर पावस दाखयता तुमकां कसलो तो. तर सामको काळोख करून करून न्ही पावस पडपाक लागला आतां. हा पळयात सामको सगळे सायडीच्यान काळोख जाला आनी पावस पडटा. आतांच तरी मातसो बारीक जाला नाल्यार उदो सामको ह्या हांगा पळय कसो काळोख जाला पळय तसो काळोख जावन आसलो. आतां मातसो उजवाड जाला आनी पावस बी कमी जाला. उदक भरपूर पावस पडला. रस्त्यार तुमी उदक पळोवन गॅस करपाक शकता की कसो पावस पडला तो. तर बरें जालें आमी वचून येयली ती मार्केटान पयलींच. आनी आतां न्ही येता आसतना दूद हाडलेलें च्या करपा लागून. तर दिसांक न्ही आमकां दुदाचे चायेचे तो कितें म्हणटा एक तलब लागता पळय तशी लागल्या. म्हणल्यार आमकां म्हणल्यार हेका हो पावस पडलो की ना इतलीशी दुदाची च्या दी म्हणटा इतलीशी. आनी तुमकां जर खबरच आसा म्हाका इतलीशी च्या जी आसा पळय ती करपाकच कळना. मागीर ती इतलीची इतली जाता ताका. आनी दुदाची च्या ह्या दिसान डेली अशें म्हणटा पावस पडलो की ना डेली इन सेन्स हे 2-4 दीस नाशिल्ली 3-4 दीस पयलीं केल्ली तितली. आयज परत दूद घेवपा लायला म्हाका बेकरेन सांग आनी च्या करया म्हणून. तर दूद तापोवपाक दवरला च्या करून घेता. आनी भायर पावस पडटा म्हणटकीर युजल अशी गोश्ट आमकां करंट ना लायट ना. तर लायट ना आमकां दूद तापोवपाक दवरला. आतां तेजी च्या करून इल्लीशी च्या जी आसा पळय न्हू ती पिता. काळोख पळयात भितर कितलो तो. सो दूद तापोना अजून. दूद तापलें की च्या इल्ली करून पिवया. पावस पडटा न्ही. आनी म्हाका न्ही आनी एक गोश्ट शेअर करपाची आशिल्ली तुमच्या वांगडा. आतां न्ही तुमी म्हाका प्लीज कमेंट असो करनाका की तूं एकूच कडेन रावन व्हिडिओ जो आसा न्हू तो करता म्हणून. आमकां न्ही लायट ना आनी भितर न्ही कसो काळोख पडटा ते तुमी पळयला. तोंड सुद्दां दिसना. तुमी म्हाका वळखपाच ना कोण व्हिडिओ करता काय म्हणून. तर एक गोश्ट इन सेन्स म्हाका न्ही कमेंट आयिल्लो 1-2 दीस पयलीं. एलेक्झेंड्रा फेर्नांडीस 7409 हाचो एलेक्झेंड्रा फेर्नांडीस. तर तेणें म्हाका न्ही सांगलेलें की 16 म्हणल्यार आयज 16 तारीख आयतार. तर तेजो न्ही चेड्याचो आयज फर्स्ट बर्थडे. सो प्लीज आपल्या चेड्याक वीश कर म्हणून तेणें न्ही म्हाका कमेंट केल्लो हांगासर. तर तेजे चेड्याचें नांव आसा एड्रियल. सॉरी इफ हांव जर तुजें चेड्याचें नांव जें आसा पळय न्हू तें रॉंग प्रोनाउन्स करता जाल्यार. तर एड्रियल मेनी हॅप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. मे गॉड ब्लेस यू. मे ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू.
देव तुका बरे आरोग्य आयुष्य दिवं आणि तुझ्या मनात जितल्यो बरी इच्छा आसा पळय न्हू तितल्योय सगळ्यो पूर्ण जावं. तर आयज न्ही 16 तारीख बट हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो 2 दीस लेट येतलो. तर ॲक्च्युली बर्थडे वीश आणि तुझ्या खातीर प्रे जे आसा पळय ब्लेसिंग हांव आयजच दिता बट व्हिडिओ जो आसा पळय तो 1-2 दीस लेट येतलो त्याच्या खातीर सॉरी. आतां शेड्यूल व्हिडिओज आसता न्ही सो ताका लागून ते म्हणजे जसे शेड्यूल केल्ले आसा पळय त्याच प्रमाणे येता. सो हो तुझ्या बड्डेच्या 1-2 दीस लेट पावतलो व्हिडिओ हॉबी आयलो. तर आय होप तुजो बड्डे जो आसा पळय तुवें बरो एन्जॉय केलो आसतलो. आय होप तुजो बड्डे जो आसा पळय तो तुवें बरो एन्जॉय केलो आसतलो म्हणून. चलात तर या भितर च्या बी जी आसा पळय ती करया. लायट केन्ना येता पळोवया. भायर बी काळोख जाला सगळें काळोख जाला. घरान बी कितलो काळोख पळय हो पळय हो हांगासर आसा पावसाक पळयता. पावसाक पळयता. च्या पिवया मरे. चलात तर मेळटा तुमकां आनी थोड्या वेळान. भायर जेन्ना असो भरपूर पावस पडटा पळय न्हू तेन्ना घरान भितर बसून च्या पिवप एक वेगळीच मजा अशी आसता. हो म्हाका म्हणटालो भायर बसया आमी गॅलरीन म्हणून. मोस्टली आमी अशेंच करता की अशें पावस बी पडटा पळय त्या दिसांनी भायर बसून च्या बी पिवप बरें दिसता मज्जा. आनी कितें आसता स्टार्टींग जेन्ना असो पावस पडटा पळय न्ही म्हणल्यार मनसून जेन्ना असो स्टार्ट जाता पळय तेन्नाच न्ही अशें कितें पावसाक बरें गरम गरम भजी करून खावप जावं बरी च्या बसून पिवप हें तेन्नाच बरें दिसता. मागीर जसो जसो टायम वयता आनी जसो जसो पावस सदांचोच जाता पळय न्हू तेन्ना मागीर कांय अशें व्हडलें दिसना. म्हळ्यार तितून ती मजाच उरना. स्टार्टींग बरें दिसता. अशें दिसता न्ही शी खंय बरी भोंवपाक वचपाची खंय ह्या प्लेसीर या त्या प्लेसीर या अशें दिसता तेन्नाच. आनी मागीर जसो जसो टायम गेलो मागीर पावस जसो सदांचोच जाला पळय तेन्ना बेजार येता. शी कितें हो पावस सदांच कंटिन्यू पावस पडटा अशें दिसता. आनी आमी हांगासर बसून आतां च्या पितालीं आनी च्या पिता पिता तेच डिस्कस करतालीं की आतां बरो पावस पडटा आनी आमी खंय या भोंवपाक. तर एक नवी प्लेसीस बी ज्यो आसा पळय त्यो एक्सप्लोर करया अशें म्हणून. आनी हांव एका विचारतालें की हांगा लागीं खंय अश्यो प्लेसीस आसा ज्यो आमी बरे अशे एक दीस भितर एक्सप्लोर करून येवपाक शकता अशें म्हणून. आनी हेजें एज युजल आन्सर आशिल्लें पळय मुगो तूं खंय नेटार बी सर्च करून आपल्याक कांय खबर ना अशें म्हणून. एवरी टायम जेन्ना पळय एका खंय वचपाचें जावं कितें अशें विचारता पळय न्हू तेन्ना तेजे कडेन तोच आन्सर आसता की पळय तूं खंय ऑनलायन बीन म्हाका कांय आयडिया ना इतली. हेंच तेजें कॉमन आन्सर आसता. तर आमी हेच सगळें डिस्कस करीत म्हळ्यार यूट्यूब जावं अशें आसतात न्ही लायफान कितें कितें बारीक मोट्यो खबऱ्यो ज्यो केन्नाय तरी अशें बसून सुसेगाद उलोवपाक आसता गरजेच्यो. तशें आमी बीन तेजे बिजनस रिलेटेड थोड्यो गोश्टी आसता. आतां म्हाजें काम यूट्यूब म्हळ्यार आतां म्हाजें कामच न्ही सो म्हाज्या कामा रिलेटेड सो तें सगळें आमी डिस्कस करता. हो म्हाका म्हणटालो तुजी चॅनलाची ग्रोथ तुजे व्ह्यूज डॉलर्स तें सगळें आमचें तेंच चालू आशिल्लें. आनी अशें केन्ना रॅरली असो आमकां टायम मेळटा बसून अशें उलोवपाक बी कित्याक हो सकाळचो कामाक वता आनी हो सकाळचो घरा कडेन आसल्यार बी हांव म्हाज्या कामाक बिजीच उरता. रांदप घासप पुसप धूव हें तें सगळें. आनी सांजचें बीन हो आसलो न्ही जाल्यारूच कितें अशें ना जाल्यार मोस्ट ऑफ द टायम तुमकां तर खबरच आसना घरा कडेन आपल्या कामाक लागून खंय ना खंय भायर असो सरता. मागीर हो जो टायम आसता बीन अशें बसून उलोवप करप हो सगळें करपाक खूब असो कमी टायम मेळटा. केन्ना आसता तेन्ना हांव जाल्यार फूल टू यूज करून घेता. आनी कितें म्हाका उलोवपाक भरपूर जाय. तुमकां तर खुबशे जाणांक खबरच आसतलें उलोवपाक म्हाका खूब भरपूर अशें उलोवपाक बी जाय. आनी घरा कडेन हो जेन्ना आसना तेन्ना हांव एकलेंच पडटा मागीर म्हाका बेजार येवपाक लागता. आनी जेन्ना केन्ना हो आसता पळय न्हू तेन्ना हांव फूल टू त्या टायमाचो यूज करून घेता की भरपूर उलोवप हेका कितें कितें गोश्टी ज्यो सांगपाच्यो आसा त्यो सगळें सांगून घेवप हें सगळें मागीर म्हाजें आसताच चालू. तर अशेंच न्ही हांगासर बसून च्या पिता पिता जें कितें हेका सांगपाचें आशिल्लें तें सांगून घेतलें. थोडेशें म्हाज्या मायंडान क्वेश्चन आशिल्ले ते हेजे कडेन डिस्कस केले. आनी कितें प्रॉब्लम आसा न्ही मायंडान आपूण कितलोय एक्सपर्ट आसलो न्ही जाल्यार सोल्युशन हें न्ही सदां दुसऱ्या कडेनच मेळटा. सजेशन हें कोणा ना कोणा कडल्यान घेवपाकच जाय न्ही. तशें हांव म्हाजें कितें बारीकश्यो क्वेरी सुद्दां आसलेल्यो मागीर हेजेच कडेन डिस्कस करून एक बेटर अशें सोल्युशन हेजेच कडेन घेता. वेट करता आयज पोदेरान लेट केला येवपाक सो हांगा रावन आतां पोदेर थंय गेला भायर. तर पावस पळयात कसो पडटा तो कंटिन्यू उदो लागलेलो 4 कितल्यान पडत आसा. मातसो बारीक पडटा बट पडत आसा कंटिन्यू.
पाय धुवून येतात. पाय धुवून नाही. हो केन्ना थांबतो पळोवया. पावस कंटिन्यू पडत आसा. आणि ही पळय आपल्या आयडिया शेअर करता खंय तुमच्या वांगडा. सद्दां सांजची न्ही कळे काडटान दवरिता ह्या दिसा. माथ्या वयर 2 आसा. आतां न्ही कितें करता हो पावसाक न्ही हेगेले हेच की कळे जे आसा पळय न्हू फुलांचे फाल्यां फुलपाचे ते आयजूच काडटा आनी दवरिता. हेकाच लागून की फुलां काडपाक गेली न्ही फाल्यां सकाळीं फुलां काडली आनी देवाक घातली न्ही ती ओली आसता न्ही ते सगळे फोटवाक जावं जो स्लॅब आसा पळय न्हू देवा रुमान जेचेर आमी फुलां दवरता पळय तो सगळो न्ही बुरसो जाता शेळो येयल्ल्या भशेन सगळे बुरशे जावन रावता. ताका लागून कळे काडून दवरता आयज देवा रुमाक आनी फाल्यां मागीर ते पचकांव बी मारून जे म्हळ्यार पचकांवूच म्हणटा न्ही तुमी बी ताका गोमूत्र बीन तें आसता पळय सगळें तें मारून मागीर फाल्यां वापरता. कित्याक लागून नाल्यार ते सगळे बुरशी जाता शेळो आनी फोटो बिटो जे आसा पळय ते सगळे पिड्यार जाता. ताका लागून हो तशेंच करता. खंय गेलो रे गायब जालो असो आतां हांगच्यान वयल्यान येयल्या जातालो पोंच्यान येयला सो ताका लागून तो न्ही काडून दवरता पळय आनी एक्चुली बऱ्या पडटा. आतां तुमी बी घरा कडेन अशीच फुलां काडटा न्ही जाल्यार तुमी एक दीस ट्राय करून पळयात. फुलांनी सामकी शेळो येयल्ल्या भशेन बुरशी जाता रोकडीच 1-2 वरां. ताका लागून पयले दिसा काडून दवरा. हय पयले दीस सकाळ फुडें काडून दवरिनाका सांजची काडून दवरना. फुलां न्ही येद्दीशी फुलता मोठी फुलना बारीक फुलता सो सांजची काडून दवरा. हो पळय रे एक भितर आसा मातशें फुलांचें उदक न्हिसतात न्ही बऱ्या पडटा म्हणून तो तसोच काडून दवरता. आनी मागीर जी बारीक फुलां जाय पडटा पळय न्ही अनंताची फुलां ही आसा पळय ती मागीर तो सकाळ फुडें काडटा ती तितली हें जायना न्ही शेळो जायना न्ही तांकां ताका लागून. उदक मागीर तेच म्हणटा मागीर फुलां ती शेळो येयल्ल्या भशेन जाता न्ही भेरभेरता सगळी शेण अशी जावन रावता. दंपार म्हणल्यार घातली न्ही देवा दंपार म्हणल्यार मागीर भेरभेरोन रावता सगळें ताका लागून. सो हार्ड पावसाक हेच तेगेलें. आतां कितें कंटिन्युअस असो पावस पडना मातसो पावस पडटा न्ही जाल्यार ओके. कंटिन्यू पावस पडटा न्ही मागीर ते सामकी फुलां हें जावन रावता ताका लागून